ज्या सगळ्यांत पयले ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक इन्वायट करता आनी वेलकम करता. वेलकम करतकर मेन मुद्दो म्हणल्यार कितें जाल्यार कोवीड मिसमॅनेजमेंट आनी भुरग्यांच्यो एग्जामी. आज गोंया कोविडा विशयी हांव म्हजें परत मत मांडीत आसा. फ्रॉम लास्ट year to now we have to learn from our mistakes and do necessary corrections. आयची संख्या समज कालची संख्या पळयली जाल्यार भयानक जाल्ली आसा. आमची पॉझिटिव्हिटी रेट इटसेल्फ इज गोइंग टू अबाउट 29.06%, which is alarming. ज्या लोकांनी टेस्ट केले तातूंत पर्सेंटेज काडली 29%, they will be one of the worst in the entire country when you compare with the worst affected states. And when it is alarming, आमचो मुख्यमंत्री has to take enough action to ensure the safety of our goals. पूण गोंयकारांचे पडला काय ना हो सदांच प्रश्न भोंवता. And I have been saying when I'm voicing this opinion, it is not as opposition, it is as a part of a goan, a गोंयकार जो आपलो आवाज सरकाराकडे पावोवंक सोदता तो आवाजांक उठयता. आज सगळेंच जाला की रुलींग आनी ऑपोजिशन, टिका उत्सव रुलींग आनी ऑपोजिशन. आनी कितें केलें ऑपोजिशन म्हणल्यार करपाचें ना. हो ऑटोक्रेटीक आनी डिक्टेटोरियल नेचरा खातीर म्हाका भंय जाला की गोंय फुडें खंय उरतलें काय म्हणून. महाराष्ट्रा सारकेल्यान कर्फ्यू घालो, महाराष्ट्रा सगळे रिस्ट्रिक्शन्स घाले, बींग वन ऑफ द हायेस्ट नंबर्स इन द डे. 60-70 हजार दिसाक जावंक लागले. बाकीच्या स्टेटांनी वाडपाक लागले. आणि लर्निंग सारकी दोज पीपल हॅव आउटडन विथ देअर फॅसिलिटीज, वेदर इट इज मेडिकल, मेडिसीन, सगळे धरले जाले. आयची गोंयची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. आज आमी बाज्यो मेजतात, जेन्ना आमी ट्रिटमेंट चालू जावंक जाय आशिल्लो तेन्ना बाज्यो मेजतात आनी व्हेरी कॉन्फिडेंटली डॉक्टर्स हॅव सेड whether it is remdesivir injection or whether it is testing kits, we are running out of stocks. Doctors are tired, medical facilities are not there, infrastructure is not there, and instead of taking immediate decisions, higher level meetings are chaired, and I don't know what happens in those meetings. Outcome is zero for a goal. SOPs अजूनपर्यंत सारक्यो येना. सेक्शन 144 केन्ना लायता, सेक्शन 144 केन्ना घालता, हे तुमी लास्ट इयर बात केली सेम जाल्ले, होताय सेम जाता. SOP जाग्यार ना, रिस्ट्रिक्शन्स अजून बॉर्डरीचेर घालना. हांवें सांगिल्लें की महाराष्ट्रा समज आसा जाल्यार वी आर ऑलरेडी हॅविंग 4 टायप ऑफ स्ट्रेन्स कमिंग इन. तो UK, ब्राझील सगळे करता आसतना we do not have the facilities to check what it is, but we definitely know there are different types of viruses coming, and from the neighboring state Maharashtra we are getting double mutant virus, the strain coming in. पहिलो थंय protocol प्रमाणे you should have blocked this particular border and ensured that testing starts. Tracing and testing has to be very importantly done to ensure further. अशें जालां की पयली 30 केसीस जेन्ना आयल्यो तेन्नाच सरकाराचें इंटेन्शन कळ्ळें. सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आशिल्लें की तांकां कोविडा बाबतींत ना इकॉनॉमी बाबतींत पडलां. आय थिंक बीइंग अलायव इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन रनिंग ऑन द इकॉनॉमी. जितो उरल्यारूच इकॉनॉमी चलोवंक पावतले आमी. आनी आज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की सरकार ऑफशोर कजिनोचो जावन पडिल्लो आसा. सरकार पार्टी करता त्या लोकांचो पडिल्लो आसा. ताज्या खातीर वेवस्था
बीच बेल्टार पळयात नाजाल्यार ऑफशोर कजिनोचेर पळयात, you will find that these people who are visiting have not dropped. This disease is a respiratory transmission disease. वाऱ्यांतल्यान एअरबोर्न डिजीज म्हणून जेन्ना सायन्स सांगता तेन्ना वी नीड टू एन्श्योर दॅट एवरीथिंग इज टेकन केअर, ऑल प्रोटोकॉल्स आर टेकन केअर ऑफ. जेन्ना पर्वरी केस जाली, ज्या वेवस्थेंतल्यान हांवें एसएमएन विशय घेतिल्लो, ज्या 31 workers who are from Mizoram or Manipur were tested positive, they didn't seal the casino. They brought them to a place in Porvorim, put them in a building and made it a micro-containment zone. Manji stupidity at its highest level was exposed during the assembly time. Then they made those corrections. आज व्यवस्था अशी झाली आसा, नायट लायफ चालू आसा, ऑफशोर कजिनो चालू आसात, टुरिस्ट बिंदास हांगा येतात, कित्याक थंय लॉकडावन जाल्यार, थंय रिस्ट्रिक्शन जाल्यार टुरिस्ट हांगा येतात. मास्क न घालप, सॅनिटायझेशन न करप, सोशल डिस्टन्स न करप, हे क्लियर दिश्टी पडटा. म्युनिसिपल इलेक्शन लागीं येता म्हणून थंय गर्दी दिश्टी पडटा. टिका उत्सवाक प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग मेंटेन. आनी हे सगळें करता आसतना म्हाका एक प्रश्न पडटा, whether Dr. Pramod Sawant, being a doctor and a chief minister of the Goa state, decides where corona is to go and where corona does not have to go. काय म्हणून म्हणजे कोरोना हे असे व्हायरस जे मुख्यमंत्रीच्या हातान आसा, खंय वचपाचें आनी खंय ना वचपाचें काय म्हणून, की डिसायडिंग की प्रायव्हेट गॅदरिंग्स. काल ताजे हांव ते प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो. He talks about maintaining protocols. He talks about private gatherings, weddings, बाकीचे ना. अरे, you are sentimental issues of a Goan you are cutting off. Weddings or other things. Agreed, we need to follow protocols. But where is it when it comes to people visiting casinos? Where is it when it comes to municipality campaigning? Where is it when it comes to your Tika Utsav? Where is it when you're coming to your election campaignings? म्हाका दिसता ही व्यवस्था जी तयार केल्ली आसा तातूंत मेडिकल फेसिलिटीज आमच्यो आज ना. आनी काल काय पयर हांवें आजूच भुरग्यांची आयज वाचलें की 2 टायप ऑफ पॅन्डेमीक सुरू जाल्यात गोंया म्हणून. एक कोरोना आनी दुसरी स्टुपिडिटी म्हणून. वाचपा सारकें आनी आयकुपा सारकें, कित्याक ज्या तरेन डिसिजनां चल्ल्या ती कांयच जायना. हांवें मागिल्लो सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक चालू करप, हांवें मागिल्लो की तुमी रिस्ट्रिक्शन्स घालपाक सुरू करात. आनी हांव मागता आसतना इट इज नॉट मी एज रोहन काउंटी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गोवन हू इज स्केर्ड ऑफ हिज लायफ. की गोंयकार आपले लायफ सांबाळपाक करता आनी वो बिनदास ताणें करून दवरला इन द नेम ऑफ इकॉनॉमी. थंय इलिगल मायनिंग चालू दवरला, हेवटेन बाकीचे केल्ले आसा. पुलीस आर अंडर हिज कंट्रोल एंड इट इज अ टोटल place where Goa today is running into a mess. We can see the mess, but it is not being controlled. आणि हे आमकां पर्वरी जेन्ना वी आर सेकंड हायेस्ट, म्हाका दिसता मडगांव जवळ जवळ 725 काल आशिल्ले आनी जवळ जवळ 589 वेर इन पर्वरी, which is quite alarming for a constituency like mine, where we are trying to do our best to ensure that things are safeguarded. पूण केसीस जेन्ना येता, खंयच्यो येता, कितें येता, आमकां डिटेल्स नासतात. पूण केसीस जेन्ना मावंट जाता तरी लोक भोंवता, आमकां खबर ना कोण वायरस घेवन भोंवता आनी कोण वायरस घेवन भोंवना तो. So why are restrictions not coming? Why is curfew not coming? I am not talking about a lockdown. Let me be clear. आणि हे सगळे करता आसतना इम्पॉर्टंट आसा आतां एज्युकेशनाचें. एज्युकेशनाचे आज पर्यंत कोण उलोवन टॉपीक घेना. आनी जो स्ट्रेस लेवल घरांनी आसा तो पळयतकच भंय दिसता की आज जे भुरगे वाडटा ते खंयच्या वाटेन वचपाक लागल्या. 10th and 12th standard are very sensitive areas. The Goa board took a decision of up to 8th standard, बाकीच्यांनी decision घेतले.
There are people who have studied the whole year. There are people who couldn't finish the portion. There are concerns and there are issues. And the students of today are not finding a platform to voice their opinion. तांकां आयकुपी कोणूच ना. हांवें आज दनपारां एक डिजिटल चॅनला वयल्यान तांचे इल्ले विचार आयकले. It is very sensitive because when I find my son in the 10th standard in the same desperation and frustration, it must be in every family. आज 10वी आणि 12वी वेगळे वेगळे विषय आसात. आमी हांगा जवळ जवळ 3 बोर्ड घेवन आसात. ICSE, CBSE आणि गोवा बोर्ड. ICSE कितें डिसायड केलें? ICSE डिसायड केलें की 10वीची एग्जाम जी आसा तांकां ते 2 ऑप्शन दितले. एक म्हणल्यार टू रायट द ऑफलायन एग्जामिनेशन अलॉंग विथ द 12th स्टँडर्ड कॅन्डिडेट्स or not to write the offline examination. आणि समज ऑफलायन एक्झामिनेशन समज करनात ते जाल्यार CIC will develop a fair and unbiased criterion while preparing the results of such candidates. हे ICSE बोर्डान सांगले. 12वीची एग्जाम मागीर करतले at a later date, which they said they will communicate. When it came to CBSE 10th standard, they cancelled and they postponed the 12th standard, saying that they will tell about a further date. जेन्ना महाराष्ट्र सारकेली स्टेट, MP सारकेली स्टेट, राजस्थान सारकेली स्टेट, हिमाचल प्रदेश सारकेली स्टेट, they have already postponed their board exams. आणि UP आणि वेस्ट बेंगॉल सारकेल्यो ज्यो स्टेट्स, वेस्ट बेंगॉला सारके इलेक्शन सुद्धा चालू आसा, they are also monitoring. जय कॅम्पेनिंग चालू आसा. जेन्ना भुरग्यांची व्यवस्था येता, they are thinking whether to start or not to start as far as the 10th and 12th board exams are concerned. Now coming to Goa board, we are having 10th and 12th standard as per schedule. आणि 12वीची एक्झाम 24 एप्रिलाचेर सुरू करतात म्हणून ते सांगतात. हे करता आसतना कोरोना लास्ट इयरा भशेन ना, तेन्ना व्यवस्था नवीच सुरू जाल्ली. 12वीचे 3 पेपर उरिल्ले. 10वीची एक्झाम तांणी 1 म्हयन्यान पोस्टपोन केली. आज वेगळे आसा. आज the strain which has come in thanks to the Goa government is they're spreading very fast and you really don't know who is coming with the virus. आज आमकां जाणीव जाल्ल्या प्रमाणे ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय जंय आमच्या सारकेल्या एरियांनी व्हायरस स्प्रेड जाला, ते 10वीच्या आणि 12वीच्या भुरग्यांक सुद्धा कोरोना व्हायरस जाल्लो आसा. ते फाल्यां ते स्ट्रेन घेवन वतले, तांच्या फॅमिलींतली कोण येतले, हू इज गोइंग टू मॉनिटर. SOPs असतात. SOPs आतां पर्यंत सरकारान कितल्यो फॉलो केल्या आनी कितल्यो करूना ते सगळ्यांक आमकां खबर आसा. SOPs करता आसतना the whole thing is the child is, the SOPs are in the school, not outside. जवळ जवळ 19-20,000 भुरगीं 10वीची एक्झाम दितात. जवळ जवळ 16,000 भुरगीं 12वीची एक्झाम दितात. And I fully go with the sentiments because there is a certain percentage of children who are ready for the exams, who want to finish the exams and go ahead with whatever is coming. There are certain sections of the students who are having genuinity to what it is, because we have been raising these concerns for the last 2 years. सरकारान हाचेर कांयच घेतिल्लें ना. आमी असेंब्लीन विशय घेतिल्लो की हांगा जंय जंय एरियाज कनेक्टिविटी ना तांचे कितें काय म्हणून. आज आमकां कळटा की जी पोर्शन 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांक ऑनलायन कनेक्टिविटी खातीर त्रास आशिल्ले, थंय चिल्ड्रन वे टोल्ड बाय द टिचर्स टू फिनिश बाय सेल्फ स्टडीज करून तुजी पोर्शन सोंपयात म्हणून. समज टीचर सांगता की तुझे समज खंयचो कनेक्टिविटी तेन्ना गेली आणि यू स्कीप दॅट, वी विल गो टू द नेक्स्ट चॅप्टर, वी विल लुक एट दॅट लेटर म्हणून. वी आर
looking at a new sort of studies from an offline mode. We have shifted to online. These 2 years, J children, they are a part as good as you can call them Corona warriors, because they are changing a system at a very young age. 15, 16, 17, 18 वर्षांचे भुरगे आणि हे आमच्या भशेन जाणटे न्ही आनी मॅच्युरिटी नासता. At that time, the stress can take them to take any decisions which can be regretful. आणि जेन्ना आमचे प्रोटोकॉल सारखे ना, आमची व्यवस्था सारखी ना, तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट that we take a sensible decision. I am not sitting here asking for any cancellation of exams. I am only asking जेन्ना व्यवस्था सारखी नाशिल्ली, सरकारान ही व्यवस्था एक्झाम डेट फिक्स करच्या पयलीं टिचरीं कडेन रिव्यू केली, सगळ्यांक ऑनलायन तुमकां मेळटालें काय ना तें चॅक केलें, पोर्शन सगळी कंप्लीट जाल्ली काय ना तें चॅक केलें. लॉट ऑफ स्टुडंट्स हॅव कंप्लेंट की प्रिलिम्स चालू आसतना प्रिलिम्साचे पोर्शन इनकम्प्लीट आसतना प्रिलिम्स घेतल्या. लॉट ऑफ पोर्शन which came online, they didn't even have time to go through it because they were never thought about it. And exams were very tough. After you are deciding a future of a child, when we decide the future of a child, we say we are the youngest nation and we need to ensure that we have a demographic dividend of the children of today, of the youth of today. आणि ते करता असताना ह्या युथाक आमकां सांबाळपाची जितली जबाबदारी घेवची पडटली टू एन्श्योर that they don't get frustrated, they don't get desperate and they don't score marks which they are not happy about. आज ते कितें मागता? आज तांणी मागला की बाबा आमकां ऑनलायन व्यवस्था दी. वर्सभर तुमी समज आमकां ऑनलायन स्कुलींग घेतलें जाल्यार ऑनलायन व्यवस्था कित्याक दिना? This is at least, it will stop us from using any public transport. It will stop us from going to school. It will stop us from going to school and use common facilities of toilets where we don't know where it is. We don't know who is going to come with the virus. When we go back home, we don't know whether we will carry the virus back and give it to our family. तातूंत जाणटी आसता, भुरगीं आसता, आवय बापूय आसता. आणि हे सगळें करता आसतना सरकाराची सेन्सिटिव्हिटी हातून जावपाची खूब गरज आसा. आज भुरगो समज इन्फेक्ट जालो जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो हो पयलो प्रश्न पडटा. आणि ताच्या खातीर जेन्ना पोस्टपोन समज करपाक जाय जाल्यार वी आर वॉट आर वी डुईंग. प्रायम मिनिस्टर कितें म्हणटा? प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की आयच्या युथांक सांबाळपाक जाय. प्रायम मिनिस्टर म्हणटा आयच्या युथांचे हेल्थ प्रायोरिटी. आणि ताच्या खातीर ताणें CBSE आनी ICSE एक्झामचे डायरेक्शन दिल्या. तातूंत ही हॅज पोस्टपोन 12th स्टँडर्ड अँड गिवन अ व्हेरी क्लियर डायरेक्शन की मागच्या गांवांत मागीर मॉनिटर करून एक्झामीची डेट घेयात. प्रायम मिनिस्टरान खंय बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक फोन मारून सांगला प्रोटोकॉल कशें मेंटेन करपाचे, इकॉनॉमी कशी करपाची. तेन्ना CMन ताका विचारून की हांगा आपूण चेंज करूंक शकता काय म्हणून. इफ यू लिस्टन्स एवरीथिंग टू द सेंटर, then center also given directions to states and in the ports which they are to postpone the 12th standard exams of CBSE and ICSE exams. Yes, समज व्यवस्था प्रायम मिनिस्टर ताका फोन करून सांगता जाल्यार ताका अवश्य मुख्यमंत्र्यान आपल्या मनान विचारपाक जाय आशिल्लें तूं CBSE आनी ICSE करता पूण आपली गोवा बोर्डाक आपूण करूंक सोदना, तूं परवानगी दिता काय म्हणून. And I'm sure Prime Minister would have not heeded to his advice. कित्याक आयची व्यवस्था आमकां GMCन बाजो ना. आमचे इल्ले स्ट्रेचरार झाडां पोंदां दवरिल्ले आसतात, थंय दोतोर ना. ही सगळी परिस्थिती आमकां दोळ्या समोर आमकां दिश्टी पडल्या. We talking to some few senior doctors or the dean, we managed to see that जे आमकां कॉन्टॅक्ट येता तांकां व्यवस्था तयार करपाक. पूण कितलेशेच गोर गरीब आसतले, जे सर्वसामान्य लोक आसतले जांचे कडेन कॉन्टॅक्ट सुद्दां ना, तांची परिस्थिती कितें? एक जाणट्याक पयर व्हीलचेरार बसून ताका
ही इज ऑलरेडी कोमॉर्बिड पेशंट, ताका व्हीलचेअरार बसून बसून ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न केला, फाट सुद्दां टेकोवंक मेळनाशिल्ली, ही वेवस्था आशिल्ली पळय. आनी काल सीएमान जे फटाशे दिल्या, I don't believe in any of the statements what he gave, because reality is different. So either somebody else is giving him a different picture or he is not into reality mode. आणि समज तो इमॅजिनिंग खंयच्या वर्ल्डान आसा आनी भायर सरून खरी वेवस्था पळोवची. आज भुरगीं फिजिकली स्ट्रेस्ड आसा, आज भुरगीं मेंटली स्ट्रेस्ड आसा, तांणी मागला थोडो टायम, आनी तो थोडो टायम कित्याक जे पोर्शन शिकूंक पावले ना, जे आमी खंय कमी पडले, आमचे फ्युचर आमकां सारकें डिसायड करपाक जाय, जाल्यार आमकां थोडो टायम दिया म्हणून सरकारा कडेन मागला. At the same time, when they are doing this, they are also in tune with their friends who are with CBSE and ICSE exams. जे CBSE examination postponement मेळे, जे ICSE examination postponement मेळे, ते सरकार सेंटरान कितें तरी चिंतूनच दिला आसतलें हांकां न्ही, की स्टेट सारक्यो ना, ताज्या खातीर आमी पोस्टपोनमेंट दिवया. अशें कितें गोंयांत आसा की एक म्हयनो फुडें धुकलूंक शकना. भुरगीं मागना की कॅन्सल कर म्हणून, भुरगीं मागता आमकां मातसो टायम दिया, आमकां बरें शिकून बरे मार्क्स घेवन दी म्हणून. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हे सेन्सिटीव इश्यू सेन्सिटिवली कन्सिडर करून ती हाय लेवल कमिटी, मिड लेवल कमिटी, खंयची कमिटी आसा ती पळोवन ही नीड्स टू कन्सिडर दीस ऑन अ हाय प्रायोरिटी. Children are frustrated, and any frustration leading to any issues, the chief minister will be held responsible. ताज्या खातीर ह्या हातून राजकारण न करता थोडे प्रोटोकॉल जे सांबाळचे पडटात इन टर्म्स ऑफ एन्श्युरिंग द सेफ्टी ऑफ अ चायल्ड, वी नीड टू डू इट. तूं ऑफशोर कजिनो बंद करना, पूण तुवें असेंब्ली बंद केली कोविडाच्या निमित्तान. तू समज असेंब्ली बंद करूंक शकता कोविडाच्या निमित्तान, when we were ready to sitting there for 15 days. So when it comes to you, you want to save yourself. When you want to come to the children of Goa, you are not bothered. अशें जालें न्ही तें. मुख्यमंत्र्यान ह्या आपलें स्पश्टकरण करचें, कित्याक जेन्ना गोंयची जनता असेंब्लीक राविल्ले मॅक्झिमम विशय आयकून घेवपाक, मादरेचो आसूं, मोल्याचो आसूं, CRZचो आसूं, CZMCचो आसूं, तुजो कोलवाचो आसूं, स्कॅम्स भायर सरपाचे आशिल्ले, बाकीचे इश्यूज आशिल्ले, इकॉनॉमीचे आशिल्ले, हे तुवें उलोवपाक तेन्ना डिसायड केलें की सद्या आमकां म्युनिसिपालिटीचो कोड आसा, विच वॉज अनदर फटाशें, एंड सेकंड ही सेड इट इज कोविड म्हणून. सो इट कोविड इज एप्लिकेबल टू यू, then COVID is applicable to the children. You have postponed your exam of assembly by 3 months going into July. Then why are you not postponing the students' exam by 1 month? तू स्वतः कोविड वाचोवपाक 3 महिने फुडें गेलो, आनी आतां स्वतः भुरग्यांक जेन्ना भुरगीं म्हणटा आमकां वाचय म्हणून, तूं चिंतपाक रेडी ना. I think the government needs to come out of this. I am making a letter to the Prime Minister again to tell that the COVID mismanagement what is here and the students' concerns which are here, which need to be reaching the Prime Minister's ear. आज आम्ही समज भुरग्यांक मेंटली and physically prepare केले ना, आणि if they are not ready for the exams, जाल्यार म्हाका दिसता tomorrow generation anything goes wrong, we will be responsible. आज जे जालें ह्या वर्स जे जाला आनी फाटल्या वर्सा जे जाला, definitely ही पिढी is to going through history where pandemic is struck at a time where they are going through a phase of deciding their future. But it shouldn't be ki education is important. एक भुरग्यान बरें म्हणलें education is important, but not at the cost of the health of the child म्हणून. आनी त्या भुरग्याक कितें जालें जाल्यार थंयच्यान जे वायरस परत स्प्रेड जावंक शकता, ताचेर कंट्रोल ना. वी हॅव टच्ड अर्लियर used to be 50-100
केसीस आज आमी हजाराचेर पावल्या. आयसोलेशन आनी होम क्वॉरंटायनाच्यो केसी देंवपाक लागल्या आनी कन्वर्जन टू हॉस्पिटल्स वाडपाक लागल्या. हाजेर एक क्लियर कळटा की द टायप ऑफ स्प्रेड विच इज देर इज नॉट टॉलरंट. एट द सेम टायम ज्या लोकांनी वॅक्सीन घेतला त्या वॅक्सिनांतल्यान लोक व्हेरी क्लियरली हातून सेफ आसा हें ना. ज्याने सिंगल डोस घेतला और डबल डोस घेतला सगळ्यांक व्हायरस जावंक लागिल्लो आसा. हांवें आमचे प्रधानमंत्री कडेन हांवें लेटर केल्लें आसा ऑन कोरोना मॅनेजमेंट आनी बारावीची एग्जामा खातीर. आय हॅव एज आय टॉक्ड अबाउट हीज जॉब ऑफ एन्श्युरिंग दॅट our medical advantage of our country over others. I have also brought to his note the deterioration of this particular COVID scenario in Goa, mainly because of the mismanagement of the present government. जे ग्रीन झोनांतल्यान आमी आज पर्यंत हांगा पावल्या तातूंत जवळ जवळ 868 पीपल एज ऑफ येस्टरडे गोंयकार जे आसा ते भायर पडले. टुरिजमाच्या नांवान आमी जे फ्री हँड दिला प्रोटोकॉल जे पाळना तातूंतल्यान इकॉनॉमीच्या निमित्तान आमी जे करूंक लागला तातूंत आमी प्रायम मिनिस्टराचे इंटरवेन्शन टू नो वॉट एक्झॅक्टली इज देर वी हॅव आस्क्ड हिम बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. वी हॅव लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर. We have limited infrastructure in terms of whether it's a hospital or doctors and supporting staff. Limited supplies of oxygen, limited supplies of beds. ताज्या खातीर whether we do tika utsav or not, the strain needs to be controlled. आनी तेन्ना 12वेच्या भुरग्यांक आनी 10वेच्या भुरग्यांक हांवें म्हणल्या प्रमाणे तांकां एज्युकेशन सॅक्टरान आयच्या भुरग्यांक तांचे हेल्थ रिस्क न करता वी नीड टू एन्श्योर दॅट एज द प्रायम मिनिस्टर सेज that the students' health is our priority, then he needs to give necessary directions to the state of Goa. आणि थोड्यो मागण्यो मागिल्ल्यो आसा जातूंतल्यान ताका रिक्वेस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द 12th examinations for the students of Goa board in line with CBSE and ICSE boards magla, or issuance of central directions for online examination for the entire nation irrespective of central or state boards, which will ensure uniformity of opportunity to all. एक magla directions to Goa government to conduct 12th exams in online mode, otherwise taking into consideration the COVID spike as well as the demand of the students for online exams in continuity of online schooling. व दुसरो मागला कित्याक ऑनलायन स्कुलींग जाल्यार ऑनलायन एग्जाम घेवपाक कित्याक जायना व दुसरो मागला. आणि तिसरो डायरेक्शन टुवर्ड्स द युनिफाईड एडमिशन processing period, thus offering fair opportunity to students from various boards. सगळे भुरगे जेन्ना 12वीचे पास जाता बरोबर पास जेन्ना जाता बरोबर जाता यू आर गेटिंग देम ऑन अ युनिफॉर्म प्लॅटफॉर्म. सो ह्यो 3 मागण्यो प्रायम मिनिस्टरा कडेन फुडें धाडटा एक्सपेक्टिंग दॅट ही विल इंटरवीन like earlier. I am happy that whenever letters have gone, he has ensured that directions have been given. I expect immediate directions on this. In the meantime, I would request the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, की तुका कोण एडवायजर मेळ्ळा, कोण ईड एडवायजर मेळ्ळा ते म्हाका खबर ना, पूण डायरेक्शन्स ऑफ द स्टेट आर नॉट इन प्रॉपर हे. परत तुझ्या कडेन मागता ह्या हातून आमी राजकारण करपाची गरज ना. वी आर ऑल देर to help you and support you in terms of COVID management, to give some inputs. पयली दिल्ले आसा आतांय दिल्ले आसा. In this case, let us all work together and win over COVID rather than हांव तूं म्हणजे तुजे करच्या पेक्षा ह्या हातूंतल्यान भायर सरया मागीर पॉलिटिक्स करुया. पॉलिटिक्स करपाक जिते उरल्यार करतले आनी ते तूं अशी संदी हाडनाका गोंयकारांचेर की टुरिस्ट भायले येवन हांगा गोंय एन्जॉय करतले आनी तांचे कोवीड घेवन आमी गोंयकार जे सेफ रावंक सोदतात ते मरतले. ही परिस्थिती हाडूंक दिवं नाका. आनी एज्युकेशन सॅक्टरान
as the education minister and the chief minister of the state, please look into this particular issue on top priority. Students' voice is the voice of the future. आणि भुरग्यांचो आवाज तूं कमी धरनाका. भुरग्यांच्या आवाजाचेर व्हडले व्हडले सरकार कोसळिल्ले आसात. ताज्या खातीर तूं आनी तुजें फ्युचर ह्या डिसिजनाचेर निर्भर आसतलें. ताज्या खातीर तुजे कडेन मागता की इमिजिएट बरें डिसिजन घे इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर young youth who are there for 10th and 12th exams. आमची सध्याचे आसा की ऑनलायन स्कुलिंग हॅज बीन डन थ्रू आउट द इयर. खुबश्या लोकांनी एग्जामाच्या वेळार टिचरीचे पोर्शन सोंपूंक ना हे पयलींच्यान कंप्लेन जाताल्यो. प्रिलिम्सच्या वेळारूय खुबशे पोर्शन कंप्लीट नाशिल्ले, नाल्यार थोडे चॅप्टर्स तांणी स्कीप केल्ले, जे त्या वेळार त्या भुरग्याक त्या घरान नेटवर्क मेळना आशिल्लें म्हणून. नेटवर्क समज कट जाल्लें त्या टायमार तो मनीस भुरगो त्या चॅप्टरांतल्यान भायर सरला. आतां एग्जाम आसतना देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन लास्ट मिनीट शिकपी आसतात, फूल पोर्शन शिकून रिवायज करपी आसतात. ह्यो फिजिकल आनी मेंटल स्ट्रेस जो जाला फॉर चेंज ऑफ टायप ऑफ एज्युकेशन, तुवें ताका ऑनलायन स्कुलींग घालें. ऑनलायन स्कुलिंगाचेर सडनली तूं ऑफलायन एग्जाम घेता. आतां ऑनलायन स्कुलिंगाचेर ऑनलायन एग्जाम दिवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी ताका समज तुका दिसता कोण चीट करतलो कितें जातलें, देर आर इनफ mechanisms in IT today to ensure that the children who are answering online mode are monitored through cameras. You have options. All you need to do have a strong willpower to ensure that safety of the child is there and exams are conducted. Online करा, ना जाल्यार postpone 12वी तरी करा till the time they are ready for the exams and the COVID thing is out. कोविड जेन्ना कमी जाता भुरगो भिना. आनी हे वेवस्था लास्ट इयरा भशेन ना. लास्ट इयर कोविड ह्या टायमार सुरू जाल्लो, आतां फूल ऑन आसा. आनी दिसाक 1000 केसी रिकॉर्डेड आसा हू हॅव टेस्टेड. वॉट हॅपन्स टू दोज पीपल हू हॅव नॉट टेस्टेड? वॉट हॅपन्स विदीन अस समबडी इज देयर हू हॅज नॉट टेस्टेड एंड इज सिटींग हियर? हाऊ डू यू नो हू इज हॅविंग वॉट स्ट्रेन? ते मागीरूच कळटा न्ही. ताज्या खातीर आज प्रिकॉशन घेवप आणि स्वताक सांबाळप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली वेन द स्टेट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स. खंयचे तरी पेपर आयला रेमडेसिवीर ना म्हणून, आमी 3 दीस जाल्यार बोवाळ घालता रेमडेसिवीर ना म्हणून थंय. आनी ते सांगता आनी 8 दिसान येतले म्हणून. 8 दिसान कोणाक जाय? सरकाराची जबाबदारी आसता. वेदर इट्स अ प्रायवेट हॉस्पिटल वेरेवर टू क्रिएट एंड एन्श्युअर दॅट मेडिकल सप्लायज आर देयर. आतां लेटस्ट आयकलां की वॅक्सिनेशन्स आर रनिंग आउट आनी सेकंड डोस समज कोण घेवपाचो आसा, कोविशिल्ड समज घेतला, सेकंड डोस खंयचो आसतलो हे सीएमान आनी हेल्थ मिनिस्टरान सांगचें पडटलें. कित्याक आय बिलीव दे आर रनिंग आउट ऑफ वॅक्सिन्स. खुबशे आसा इश्यूज. ह्या इश्यून भुरग्यांक तुमी आनी जाम करनाकात. ऑफशोर कजिनो इमिजिएटली बंद जावपाक जाय. हाऊ मच डू दे गिव टू द स्टेट? And if they are giving तूं जेन्ना रेस्पिरेटरी ट्रान्समिशन म्हणून सांगता थंयच्यान स्टार्ट जाला तांकां मायक्रो कंटेनमेंट कर मरे टील द टायम सबसायड्स. हेल्थ ऑथॉरिटीज WHO सेज 2 महिन्या भितर कमी जावंक शकता म्हणून. 2 महिने you reduce it because all the people who are coming here are going back with the virus and keeping the virus in the state and going back. So I think these decisions need a very strong hand, which is missing in the present state under the leadership of this present chief minister. But COVID test, not test, are part of system SOPs. Every border where you have people coming from Maharashtra, पहिले डिस्ट्रिक्ट करून तांकां SOP घालप खूब इम्पॉर्टंट. तांचे ट्रेसिंग टेस्टिंग इज अ
पार्ट अँड प्रोसेस विच नीड्स टू इन्क्रीज. आज तुझे टेस्टिंग कितले आसता? जवळ 2000 ते 3000 आसा. टेस्टिंग कित्याक वाडना? आज नाक्या नाका टेस्टिंग जाय आशिल्लें, कजिनोच्या भायर टेस्टिंग जावंक जाय आशिल्लें, कजिनोच्या भितर टेस्टिंग जावंक जाय आशिल्लें, बीच बेल्टार टेस्टिंग जावंक जाय आशिल्लें रँडमली. तुम्ही बीच बेल्टार सगळ्या कडेन भोंवता मास्क घालून आनी फायन घालतात. व्हेरी गुड. Why don't you use the same thing by getting mobile vans or something and start putting up kiosk or some infrastructure to do testing at every naka? करा बरं. तुम्ही पंचायत लेवलाचे टिका महोत्सव करपाक जाय आशिल्लो. तुम्ही काढला टिका उत्सव काढला आनी दिला हाका बंडल गोंडे. तांचे कडेन जमतलें? So you are creating politics out of a disease, maybe only for two reasons, maybe to get some political mileage or to get some money out of it. आणि काय ना. सो ताज्या खातीर गोंयकारांनी हे सगळें पळयल्लें आसा, पूण तुमकां ताजेर सोल्युशन काडपाचें ना. आनी ताच्या खातीर भुरग्यां कडेन खेळनाका म्हणून व्हेरी क्लियर संदेश दिल्लो आसा. The sentiments of today's youth need to be protected. तांची तकली आज तुम्ही अंडर एस्टिमेट करनाका. ताज्या खातीर तांकां जे जाय पडटा 1 म्हयन्यान व्हडलो फरक पडना. 1 म्हयन्यान मॉनिटर करून